म्हज्या भोवमोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी परत्यान ह्या कार्मेल किरण TV प्रोग्रामाक आनी हातूंत आमी प्रसार करच्या देवाच्या शब्दाच्या नियाळाक तुमी हजर आसात, राखून आसात आनी हांव तुमकां हार्दिक स्वागत मागता आनी हो तुमचो वेळ फळादीक जावं दी. देव तुमचे कडेन उलोवंक दी, तुमच्या सवालांक देव जाप दिवंक दी आनी तुमच्या मतेक तो उसवाड जावं दी म्हणून हांव मागतां. एक घडीभर मौनपणी देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आज आनी एक आयतार आनी आमकां इगर्ज आमच्या मुखार मातेव 15 अवसर आमच्या नियाळाक दवरता आनी ही जावन आसात उतरां जेजूची. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू थंयचो भायर सरून तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांक गेलो. थेटवा त्या गांवांतली एकली खाणानगारन स्त्री मुखार येवन आनी बोब मारून ताच्या लागीं म्हणा लागली, धनिया, सुम्या, दाविदाच्या पुता, म्हजी खाकूट कर. म्हजी धूव देंवसा लागून भोवसर वळवळटा. पूण जेजून तिका जबाब दिवन एक उतार सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताची शीस येवन ताच्या लागीं परातून म्हणा लागले, तिका दाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता न्ही. जेजून जबाब दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकड्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. तेन्ना ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणा लागली, सायबा, म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जबाब दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खाण सुण्यांक दिवचो समान न्ही. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तोंड पडलेल्या उंड्या कुडकेक खातात न्ही वे. हे आयकून जेजू तिका जबाब दिवन म्हणा लागलो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतार हे. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे वासाप आयकत आसतना आमकां एक तराचे खाव जिणी भोगता. जेजू तितलो क्रूर मनीस गी. जेजून कित्याक त्या खाणानगारच्या स्त्रियेक अलक्षा केली. हेरांक तो हरयेपुटी घडयेन तांणी बोब घालता आसतना तो सगळो कुमोग करतालो, जावं दी तो कुड्डो, दावीद ताच्या पुता, म्हाका पळोवंक सोड म्हणटा आसतना तांकां ताची दिश्ट ताणें दिली. त्या कोडाच्या पिडेगाराक ताणें आपूण समेत ताका परत्यान तें कोड वसाशें आनी परत्यान समाजींत ताणें बत्ती जायशें ताका अवकाश करून दिलो. आरेच्या पिडेंत वळवळच्या त्या मनशांक ताणें उठ, तुजे हांतरून घे आनी वस म्हणून घरा धाडलो. पूण ह्या अन्य जातीच्या स्त्रियेक कित्याक जेजून तशें केलें? हे सवाल वाजपी. ह्या सवाला संगी आमकां एक सवाल आनी एक सवाल सांगता येता, म्हणजे देव कोण?
देव कोण आसो. थोड्या म्हयने आदीं तुम्ही आयकलां जावेत आमच्या दिसवळ्यांनी एक मलेशियन जावच्या गणिता विशीं बरयलेलें आसलें. म्हणजे थंयच्या सुप्रीम कोर्टान क्रिस्तांवांच्या देवाक अल्लाह म्हणूंक नजो म्हणून आडवारलें. अल्लाह म्हळ्यार आमच्या मुसलमान भावांचो मात्र देव, दुसऱ्या खंयच्याच जाती खातीर तें नांव तांच्या देवाक तो उपयोग करूंक नजो. सभारांत तें विचित्र दिसलें. पूण सवाल उपजाता थंयच, तर क्रिस्तांवाचो देव एक, हिंदवांचो देव आनी एक, मुसलमानांच्या भावांचो देव आनी एक गी. ह्या देव कितले जावन आसात नीज जावन. सभापोटी आमी आमच्या ल्हानशा भुरग्यां बरी तेका कुटुंबान चिंतया, तेका सगळीं ल्हान भुरगीं आसात, अप्रूप ते आतां. तेन्ना ल्हान निमाणो आवय म्हजी म्हणून पटवून धरता आनी दुसऱ्यांक लोडटा, पयस लोडता. आवय तशेंच करता, वच रे पयस वच रे, हांव ताची म्हणून थोड्या वेळाक इल्ले ड्रामा करता. आवयकी संतोश, भुरग्यांकी संतोश, सगळ्यांकी संतोश. हांव चिंता देव आमी एकामेका लढाई करता आसतना जाती मदें देव कोणा नीज देव कोणाचो म्हणून आमी देवी अशेंच आमकां आमचे थंय आंबोर पिको हांसून आमचो खेळ तो पळोवन पळयता आसतलो म्हूण चिंता हांव. देव एक मोगाचें न्हू, देवाक जात ना. देव एक, ताका जात ना, कात ना, तो खंयच्याच समुदायाक तो भरती जायना. हे सर आमची चिंतमा, आमचे संस्थे, आमचे इन्स्टिट्यूशन्स, ऑर्गनायझेशन पुरा आमचे ह्या संवसाराचे गरजेचे. आमकां गरज आसा आमी क्रिस्तांव समाज बांदून हाडी जाय, हिंदू समाज आसा, मुसलमान समाज आसा, दुसरे तरेचे समाज जे आसात. पूण देव एक मात्र. आयच्या वाचपांनी प्रत्येक जावन आयच्या वांजेलांत हें शिकाप जेजू आमकां दिता. हे हांगा कितें घडटा, जेजू तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक वता. तीर सिदोन प्रांत इस्रायलाच्या गांवच्या भायलो लिबनन गांवच्या निमाण्या त्या हांताक थंय त्या ताच्या फ्रॉंटियरा कडेन आसता. थंय सडाव जुदेवनांत अनभवार्थी म्हणजे अनभवार्थी जुदेव नासलेले, जुदेव न्हय आसलेले ते आसात. जेजू थंय वता आनी थंय एक स्त्री कानानियागारची, ती तांच्या गांवची जुदेव न्हय आसली, जेजूक वळखता. आनी जेजू दाविदाचो पूत म्हणजे दावीद रायाचो पूत, संततीचो तो एक मेस्साया म्हण ती वळखता. देवान धाडलेलो, कित्याक दावीद रायाच्या कुळयेन तावन देव मनशाच्या कुळाची सोडून करूंक एकल्याक धाडटलो म्हणून ती समारांक कळीत आसलें. त्या गांवच्यांक ते जुदेव न्हय जाल्ल्यांक कितें कळीत आसलें. कडेक एकलो सोडवणदार येतलो तो दाविदाच्या कुळयेंतलो म्हणून. आनी ती त्याच उतरांनी जेजूक मान दिता. जाल्यार जेजू जाय म्हणले बरी, हांवें आयकून बरी करता. ताका कारण आसा, कडेक तें कळटा. ती तशें म्हणटा आसतना आपोस्तल तिची इराराय, अळे ती इरार करता आमकां, तिका कशें दान सोड. तिची पातयेणी न्हय, ती पातयेणीचे ते मानून तिची इराराय करता म्हणून मात्र तांकां तिचेर इल्ले मजत, इल्ली तिचे थंय तांकां इल्ले काकूळट तो येतात. जेजू कडेन सांगता, तिका दान सोड म्हणून. जेजू तितल्यार सांगता, म्हाका
धाडलो इस्रायल करचे खातीर आनी त्या देखून भुरग्यांचे कान आमी सुण्यांक घालूंक नजो म्हणल्या तक्षणा ती बुदवंत स्त्री ती म्हणटा वय तुवें सांगचें समा भुरग्यांचें काण सुण्याचें काण पूण तिंचो सुणी तोच कुंडो भुरग्यांचो कुंडो ताचो कुडको म्हण ताका मेळटा देखून म्हाका देव त्याच तांत काण म्हाकाय देव दिता म्हणून ती तिचो भावार्थ देवातय म्हाका देवान पयस दवरूना त्या वेळार सुणे म्हणटना आमचे सुणे न्हय त्या काळार घरांनी सडाव सुणी नासली सुणी एक रान मनजात जावन आसली आनी की थोड्या घरांनी मात्र ती सुणी आसली थोड्या घरांनी पूण आनीकी एक रानवट मनजात म्हणून रानरेडो शिव सुणी तशें रानांतली मनजात क्रूर मनजात म्हणून अर्थ जाता पूण हांगासर दोनी अर्थ करीत घरां आसली या क्रूड मनजात म्हणून पूण हांगा सर ती बुदवंतकाय आनी त्या उतरान जेजूच्या उतराक तिणें आपूण दूख जायनासतना आपणाच्या उतरांनी ती जेजूचें मन जिखता आनी तेन्ना जेजू नीज आपणाची बोगणां दाखयता ती म्हणटा ते नीज धन्या तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजात आणून पोट उडक्या उडके खातात न्हय वे हे आयकून जेजून तिका जबाब दिवन म्हणाले बाये बाये मोगाच्या बहिणी आज त्या घडये जेजू आपले नीज मोग दाखय तीच स्त्री आता जेजूची बहीण जेजू तरी भाव आनी बहिणीचो संबंध अक्रिस्तांव ह्या अनुभवार ती पूण जेजूक ती बाय ती बहीण तिका जेजू कोण मनीस जावन जल्माता देवाचें भुरगें जावन आसा क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं देवाच्या सोबायेचो सुरपायेचो तो जावन आसा देखून केदींच देव पक्षपात करना हर एक मनीस ताचो भुरगो हे भुरगें जावन आसा देखून हर एकल्यांक तो बाप एकलोच हर एकल्याक तो मोग करता हर एकल्याक तो अवकाश दिता थोड्यांक तो अवकाश लागशिल्ल्यान दिता ताची वळख मेळोवंक थोड्यांक मस्तू वेट ते काडटात जावं ती आमचे हिंदू भाव तांणी तांच्या चरित्रांत देवाक 10 हात आसात मनशाक 2 हात आसात तो देवाक 10 हात आसात मनशाक 1 तकली आसा देवाक 10 तकल्यो आसात तशें चिंतून देव मनशा प्रास व्हड तसो देवाक तसो मान दिवंक ते प्रयत्न करताले तेन्ना आज पूण क्रिस्तांव जाल्ले आमकां न्हय देवाच्या व्हडपणांत बगार देवाच्या मोगांत देव कोण घेवन आमकां जेजू मुखांत आमकां दाखयला नीज देव कोण जेजू त्या देखून दुसऱ्या वाचपान पावल सांगता हांव आतां जो देव न्हय आसले तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता तो म्हणटा की तुमकां देवान आतां अवकाश दिला ताची वळख मेळच्याक आमी समेस्त दुदेव न्हय जाल्ले फरकी मनीस आमी आमकां बाप्तीज मेळ्ळा कित्याक पेद्रून अपोस्तलांच्या कृत्यांत 10व्या अवसरांत पळयलें तें पिंतूर पेद्रू उठ आनी खा हो ना म्हाका हें पुरो खावंक जायना हें पुरो गलीज हांवें कितें शुद्ध केलां तूं गलीज म्हणा नाका हांवें कितें शुद्ध केलां तें गलीज म्हणा नाका उपरांत पेद्रू उठोवन सांगता देव स्पिरिट तांकां दिता जाल्यार हांव कोण ताचे विरोध रावंक देव अनुभवाच्या स्पिरिट दिता जाल्यार हांव कोण तांचे विरोध रावंक देखून मोगाचे न्हू
आमी जबाबदारीन आमच्या जिवितांत चला जाय की देव एक हाचे पयले वचपांत आमी आयकलें म्हजें घराणें सगळ्या परसांक मागण्याचें घर जातलें. म्हजें घराणें सगळ्या परसांक मागण्याचें म्हणजे देवानी मनशा मदें आसच्या संबंदाचें घराणें जातलें. क्रिस्तांव समर्थ जायचें एक एकवटाची समर्थ. आमी बरें ते पाड म्हणची समज न्हय. आमचो देव व्हड तुमचो देव पाड म्हणसो ती समर्थ न्हय. प्रकार आमच्या जिणेद्वारे हेरांक नीज देवाची वळख मेळा जाय की देव न्हयच बलात्कार करचो देव, जबरदस्ती करचो देव, या आपणाची वड पळोवन दाखोवचो देव, हेरांक भिरांत हाडचो देव, बघार आपणाक मोग करून भुरग्यांचो मोग करून आपणाक खाली करचो तो देव. मोगाचें राजवट म्हणजे राजवट सर्गींच्या राजाचें जावन आसा, ह्या संवसाराचें न्हय म्हणलां जेजून. तशें जायचें क्रिस्तांवांचें जिवीत हेरांक रुथा करूंक की तांच्या जिणेद्वारे न्ही जावन जेजू देव मोगाचो कोणाकच तो पयस दवरिना. सगळ्यांचो तो बापूय जावन आसा, सगळ्यांचो तो अरंभ जावन आसा, सगळ्यांचो तो मोग करता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू थंय, जेजू जावन आसा तें टेंपल, जेजू जावन आसा तें देवाचें बिडार, खंयसर समेस्त लोकांक देवाशी वचूंक अवकाश. बलात्कारान न्हय, बगार ताच्या जिणेद्वारे जेजू देवाक आपणा थंय दाखयता, बलात्कारान न्हय. आमी केदींच हेरांचेर बलात्कार करची गरज ना. बगार आमच्या जिणेद्वारे, आमच्या उतरांद्वारे, आमच्या नृत्याद्वारे जातले आमी साक्ष जेजूची. आनी हेरांक कळटलें की नीज देवाची वळख आसा मेळटली आमकां जेजूद्वारे. जेजू जावन आसा तें घर देवाचें. थंय सर लोकांक, सर समर्थीच्या लोकांक जेजू थंय एकवटोवंक साध्य जाता. जेजू जावन आसा देवाचें रूप. देव आसा एकलोच आमचो बाप. मोगाचेनो, तुमचे सवाल आमची जाप ह्या कार्याक स्वागत मागून एका सवालाक प्रस्तुत करून ताका जाप दिवचे प्रामाणीक प्रयत्न हांव करतां. कातोलिकांच्या भुरग्यांक कातोलीक सांतांची नांवां दवरूंक जाय अशें एक जेराल उलो आसा. अशी एक संप्रदाय आसली आनी थोड्या दिसां आदीं, थोड्या म्हयन्या आदीं म्हण येता, एका आर्चबिस्पान ही दस्तूर आमी पाटी हाडूंक जाय अशें उलो दिल्लोय आसा. कातोलीक भुरग्यांक सांतांची नांवां दिवची हें कितलें प्रस्तुत, हें एक ओल्ड फॅशन न्हय. भोव वासबे सवाल मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भुरगें गर्भांत वाडटनाच आवय बापायक एक टेन्शन सुरू जाता की भुरग्याक नांव कितें दिवचें. त्या देखून फ्रेंड्सा लागीं विचारचें, फेसबुकार स्टेटस घालची, एका बऱ्या चेरक्या वा चलये भुरग्याक नांव दियात, इंटरनेटार सोदचें, इश्टा मंत्र लागीं विचारचें, बुकार सोदून काडचें. अशें व्हडली तकली फडाफड चेरको जाल्यार खंयचें नांव दिवचें, चेडूं जाल्यार खंयचें नांव दिवचें. आनी भायल्या गांवांत अशी एक रीत आसा की प्रसूतपणाक एक स्त्री आस्पत्रेक दाखल जातनाच तांणी 2 नांवां दिवंक जाय, चेरक्या भुरग्याचें नांव आनी चलयेचें नांव. आनी भुरगें जल्मल्लेंच तें नांव अधिकृत रितीन थंयसर दाखल करची रीत आसा. भोव न्हू भयणीनो, नांवां सोदून काडून दिवत आसतना जायते रितीची गडबडी घडची आसा. आधुनीक आवय बापाय कितें करतात की म्हळ्यार बापायच्या नांवाचें एक पद, एक शब्द आनी आवयच्या नांवाचो एक शब्द करून आनी एक शब्द घडसून तें नांव तांच्या भुरग्यांक दिवचें आसा. एक पोटी अशेंच एक भुरग्याक आशिर्वादीत करूंक हाडिल्ल्या वेळार भुरग्याचें नांव कितें म्हण हांवें विचारलें.
आनी हांवें म्हणाली टॉमी म्हूण म्हाका एकच फावटी अजाप जालें हांवें परतून विचारलें भुरग्याचें नांव कितें टॉमी फादर हें कितें टॉमी म्हूण नांव दवरलां कितें म्हळ्यार बापायचें नांव थॉमस खंय आनी आवयचें नांव मीना तशें टो आनी मी काडून हांगा टॉमी भुरग्याक नांव दिलां थोडे फावटी असलीं नांवां इंग्लीश आमच्या संस्कृतीची न्ही आसली वडिलांनी उलो करूंक कश्टूचें आसता बरयतना स्पेलिंग मिस्टेक जावची आसा आनी जायती घुसपड गोंदळ जावची आसा मोगाळ भावन न्ही भयणीनो कातोलीक क्रिस्तांवाच्या भुरग्यांक सांतांचींच नांवां दवरचें म्हणून खंयसरी कानून ना पूण इगर्ज मात आमकां उलो दिता की असलीं नांवां दवरता आसतना वा भुरग्यांक नांवां दवरता आसतना ती क्रिस्ती धर्मशास्त्राक सरी आसलेलीं आनी क्रिस्ती संस्कृतेक आड वचनातलीं नांवां दवरूंक जाय म्हणून इगर्ज माता आमकां उलो दिता आतां सांतांचीं नांवां कित्याक दवरूंक जाय आमची मालगडी घरा आसलें कातोलीक पंचांग पळोवन त्या दिसाचें सांताचें नांव भुरग्याक दवरतालीं वा त्या दिसाक लागशिल्ल्या सांताचें नांव दवरतालीं आनी अशें भुरग्याक एक आयडेंटिटी दितालीं वा एक ध्येय तांचे मुखार दवरतालीं चिंत्या सा जेरोम हाचें नांव एका भुरग्याक दवरचे मुखांत्र सा जेरोमा भाशेन तुवें जावंक जाय अशें एक ध्येय भुरग्याक मेळटालो आनी आपणाच्या सांता भाशेन जायजे म्हणची एक आशा भुरग्यांच्या मोतींत घालताली पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो नांव एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व दाखयता एका व्यक्तीक एक मिसांव दिता आसतना ताचें नांव बदलिल्लें आसा अब्राम आसलो अब्राहाम जालो सिमाव आसलो पेद्रो जालो साऊल आसलो पावलो जालो तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो सांताचें नांव दवरची एक भोव अर्थभरीत रीत भुरग्याक एक आदर्श दिवच्याक ताच्या वर्त्यान पवित्र स्नानांत आमकां एक वर्तें नांव दिलां क्रिस्त हांव आमी पातकाच्या बंदड्यांतलें सोडून देवाचीं भुरगीं जाता देवाचें स्वरूप आमी नेसता त्या नांवा सारकें जिवोवची जबाबदारी पवित्र स्नान घेतलेल्या आमकां हर एकल्याक आसा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या नांवा सारकें आमी जिवोवंक प्रयत्न करया त्या मुखांत्र देवाक महिमा हाडया देव बरें